न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयान पेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, हांव वर्षा आश्वेकर। गोमंतकाच्या न्यूज रूम अपडेट्स या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार। आमी सदांच डेली हे जे बुलेटिन आमचे आसा ते सदांच न्यूज रूम बुलेटिन तुमच्या मुखार घेवन येता आनी तशेंच आमचे सब एडिटर तुमकां सगळ्यांक जायत्यो न्यूज म्हणजे दिसाच्यो अपडेट न्यूज आसता त्यो सांगतातूच। आयज जी म्हत्वाची न्यूज आसा ती म्हटल्यार कला अकॅडमीचें रिओपनिंग जालां। सकाळी रिओपनिंग जालां, थंयसर उपस्थित आशिल्ले डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे सीएम, ताजे उपरांत गोविंद गावडे, ताजे उपरांत PWD मिनिस्टर काब्राल। सो तांचे हस्तुके सगळे आयज जे आसा ते रिओपनिंग जाला। ताचे उपरांत सीएमान जे आमचे कलाकार जे कला अकॅडमी खातीर रावताले आनी आतुरतेन वाट पळयताली तेंची खंय तरी जो वखद आसा तो सोंपलेलो आसा आनी आतां सगळ्या कलाकारांक कला अकॅडमी ही उक्ती जाल्लेली आसा। जाल्यार फुडल्या म्हयन्यान ताचे म्हणजे जे इव्हेंट जाताले, जे प्रोग्राम जाताले ताचे बुकींग फुडल्या म्हयन्यान जाताले अशी सुद्दां म्हायती सीएम हांच्यांनी दिलेली आसा। जाल्यार आयज आमच्या सब एडिटरां कडेन कितें न्यूज आसा, कसली म्हत्वाची न्यूज आसा ती आतां आमी जाणून घेवया। सगळ्यात पयलीं आमी वचुया आमचे न्यूज एंकर संजना कडल्यान जाणून घेवया की आयज ताजे कडेन खंयची म्हत्वाची न्यूज आसा। संजना, आयज खंयची म्हत्वाची न्यूज आसा? आयज जी बातमी आसा ती अशी काल घडिल्ली, ती म्हणजे कदंबा बसीचो जो ड्रायव्हर आसलो तो म्हणजे पणजेच्यान ती वाळपय बस वताली, तो फूल म्हणजे पियोन गाडी चलयतालो म्हणून त्या प्रवाशांनी ताका नोट केलो आनी त्या गाडी थांबय म्हटलें आनी देंवले। उपरांत आमचे मिडिया बीन सगळे पावले। पळयत जाल्यार त्या ड्रायव्हराक उबो सुद्दां रावपाक जायनासलो आनी तो गाडी चलयतना सिटा वयल्यान असो लवणटालो। ह्या परिस्थितीन तो गाडी चलयतालो म्हणजे प्रवाशांक धोक्यान घालपाचो ह्या हितूनच्यान तो चलयतालो। म्हणटकून ही गजाल ओल्ड गोवा पुलिसेच्या कानार पडली, ते थंय स्थळार पावून ताका अटकूय केली। आयज जेन्ना मुख्यमंत्र्यान कला अकादमीचें उक्तावण केलें तेन्ना मिडियान ताका प्रश्न विचारलो हाचेर, तेन्ना ताणें सांगलें की त्या ड्रायव्हराक निलंबीत केला आनी ताचें लायसन्सूय रद्द जातलें आनी असल्यो घडणुको आतां सोंसचे नात अशी ताणें शिटकावणी दिल्ली आसा। ओके, संजनान आमकां कदंबा ड्रायव्हराची न्यूज आनी खऱ्यांनीच अशें जे पिवन गाडी चलोवपी तांचे लायसन्स जे आसा ते कॅन्सल करपाकूच जाय, कारण म्हटल्यार हाचे खातीर लोकांचो जीव धोक्यान वचपाक शकता। जाल्यार आतां आमी वचुया आमचे उषा झरावकरा कडेन, ताचे कडेन आयज खंयची म्हत्वाची न्यूज आसा ती जाणून घेवया। उषा, आयज तुजे कडेन खंयची म्हत्वाची न्यूज आसा? मडगांव SGPDA मार्केट नितळ करपाच्या नांवान एकलो येवन बेकायदेशीरपणान नुस्तेकारां कडल्यान पयशे घेता आनी हे 1 ते 2 लाख तो एकठांय करता। आनी दुसरी गजाल म्हळ्यार हो खंय तरी खडणी एकठांय करपाचो प्रकार आसा असो हेका लागून नुस्तेकार बरेच चाळवल्या आनी ह्या मनशाचेर कारवाय करची अशी मागणी नुस्तेकारांनी केल्या। आनी जी दुसरी बातमी आसा ती म्हळ्यार 5 ऑक्टोबराक दिवस जाले, उजो लागून 5 दुकानाचें लुकसाण जाल्लें आनी तांकां आतां आमदारा सयत सरकारान पयशांची मुजत दिल्या। आनी जी तिसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार कासरवळणी गांवांत जो कलवट आसलेलो तो सामको वायट परिस्थितीन आसा आनी तो बेगोबेग बांदचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या, कारण त्या पुला वयल्यान लोक यो वच करतात। आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार ताच्या पोंदाक वचून जी गोरवां आसात ती आसरो घेतात, तशेंच त्या पुला पोंदच्यान उदक व्हांवता, तशेंच लोकांची येवपाची येरादारी आसा। हे खातीर भौशीक बांदकाम मंत्र्यान थळाव्या आमदाराक लागून लोकांचेर अन्याय करचो न्हू अशी मागणी थंयच्या लोकांनी केल्या आनी हो जो कलवट आसा तो बेगोबेग बांदून दिवचो अशी तेंच्यांनी मागणी केल्या। ह्यो आमच्यो तुमी तिनूय बातम्यो पळोवच्यो 7 PM बुलेटिनात। ओके, उषान आमकां 3 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगल्या। ताचे उपरांत आमी वचुया ऐश्वर्या हाचे कडेन, ताचे कडेन खंयची म्हत्वाची न्यूज आसा ती पळोवया। ऐश्वर्या, तुजे कडेन खंयची म्हत्वाची न्यूज आसा?
म्हाजे कडेन 2 न्यूज आसा. एक मेन म्हणजे रवी नायकाची. ताणें अशें सांगलें की शेतकारांक ज्यो तेंचे कडेन ज्यो जमनी आहा पळय त्यो पडींग पडपाक दिवचे ना, तेजे शेतां करची जी. आनी आतां जी शेतां केल्या की तांकांय लाव मेळटलो, तशेंच तेंच्या फुडल्या पिढीकूय लाव मेळटलो अशें तो आव्हान करता. तशेंच आनी दुसरें म्हटल्यार तो आनीक एक गजाल सांगता की हें सांगता की जी शेतकारांक जे योजना बद्दल तो उलयता. ही एक न्यूज जाली. आनी दुसरी म्हणजे वेदांताची आहा, सेजा मायनिंग वर्करांची. तांचो जो इशू आहा पळय तो आजून सॉल्व जावंक ना. सो ही जी पुराय बातमी कळपाक जाय जाल्यार 7 PM लायव्ह बुलेटीन पळयात. ऐश्वर्यानूय आमकां तश्यो म्हत्वाच्यो 2 न्यूज दिल्या. सेजा कंपनी जी आसा, सेजा मायनिंग कंपनी, तांचे वर्करांची. तही तुमकां तांच्यांनी सांगलेलें आसा की 7 PM बुलेटिनाक ते न्यूज तुमकां सविस्तर पळोवपाक मेळटल्यो. ताचे उपरांत आमी वचुया उत्तेजा कडेन आयज खंयची म्हत्वाची न्यूज आहा ती जाणून घेवया. आयची म्हत्वाची न्यूज म्हणल्यार कुंडय आयज 2 4 व्हिलरी मदीं एक्सिडंट जालो. एक वर्सा कार आनी एक वॅगनर आसली. वर्सा कार आसली ती कुंडय टर्न घेताली तेन्ना फाटल्यान वॅगनरीन ताका नेटान धपको दिल्ल्यान कारणान ती वर्सा कार आहा पळय ती उलट पलटली आनी तेतून ते वर्सा कारीन बसलेले ते चेडूं ते जखमी जाले आनी ताका मडकयच्या भलायकी केंद्रान शिफ्ट केला. दुसरी बातमी आसा म्हटल्यार ती म्हटल्यार बिचोल कांय दीस पयलीं बिचोलेच्या एका बायलेचेर पालिकेच्या स्वच्छता कामगारान छळणूक केलेली. हे विशयी महिला काँग्रेसीन आयज पालिके धडक घातली आनी त्या पालिकेंतलो नगराध्यक्ष कुंदन फळारी तांकां निवेदन भेटयलें आनी त्या स्वच्छता कामगारा आड पुलिशेन कागाळ नोंद करची अशी मागणी तांच्यांनी केल्या. तिसरी बातमी आसा ती म्हटल्यार काँग्रेसीची. आयज काँग्रेसीन कालूच समारोप जाल्ल्या नॅशनल गेम्सान भ्रश्टाचार जाला असो आरोप काँग्रेसीचो फुडारी एल्वीस गोमसान केल्या. नॅशनल गेम्साचे सरकारान ऑडिट करचे अशी मागणी तांणी केल्या. ह्यो तिनूय सविस्तर बातम्यो तुमकां 7 PM बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. तशीच आयज आनी एक म्हत्वाची न्यूज जाली ती म्हटल्यार डायरेक्टर ऑफ अकाउंट जे खातें आसा ते हांगासर पणजे आशिल्ले ते आतां पर्वरी शिफ्ट केला. आनी ती जी बिल्डींग आशिल्ली ती फाजेंत अशी बिल्डींग आशिल्ली, ती पोर्तुगीज काळांतली बिल्डींग आशिल्ली, ती सुद्दां एक म्हत्वाची न्यूज आसा. आनी आयज सगळ्यांनी म्हणजे आयज कला अकॅडमीचें उक्तावण जालें. कला अकॅडमीचें उक्तावण जाल्या उपरांत रिओपनिंग जाल्या उपरांत आयज 7 वरांचेर इथे ओशाळा मृत्यू हे नाटक थंय जावपाचें आसा आनी सगळ्यांनी आवर्जून येवपाचें आनी तें नाटक पळोवपाचें. ताचे उपरांत आमी तुमच्या मुखार अशेंच म्हत्वाचे जे बातम्यो आसा ते घेवन येत रावतली. आमचे फेसबूक पेज आसतली किंवा आमचे फेसबूक वॉट्सॅप आसतलो, जायते आमचे प्लॅटफॉर्म आसा त्या प्लॅटफॉर्माचेर तुमी अपडेट रावचे. आमी सदांच अपडेट करीत आसतात. गोमंतक TV खातीर हांव वर्षा आश्वेकर, म्हाजे वांगडा हर्ष कॅमेरामॅन. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ताजे कडेन न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. खरें इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा. फुडलो तपास चालू आसा.